आतां हो पयलो विशय न्ही आमी उलयल्या तो, हो तुगेलो परचो विशय. आतां पयली विशयाचेर येवया. तर पयलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार काल नितीन गडकरी हांणी केल्ली घोशणा, आनी ती म्हळ्यार पर्वरेचो तुगेलो एलिवेटेड हायवे जो जातलो तो. आतां म्हाका दिसता सगळ्यांक ह्या रिएक्शन पळयतालो हांव ताजेर लोकांची, की खूब लोकांनी एक हुस्को उक्तायला की बाबा तुमचे कडेन ऑल्टरनेट रूट कितें आहा, बिकॉज दॅट्स अ मेन हायवे. आनी एक दुसरो जो हुस्को उक्तायला की सारकी प्लॅनिंग करतले मरे हें करतना काय म्हणून. कारण सद्याक आमगेले रस्त्याची डागडुजी आनी ताजी प्लॅनिंग हे 3 गजालींचो फाटली दिसता म्हाका 5-6 म्हयन्यांतले जे अनुभव आहात, की लोकांक जर पयलीं रस्तो सारको जाता म्हणून सांगलें लोक हॅप्पी जाताले. आतां जर रस्तो सारको करता म्हणून सांगलें लोक आंग काडटात. कारण लोकांक सारकी पणजेची स्मार्ट सिटी याद जाता, अटल सेतू तुगेलो रिपेरींग याद जाता. सो किशोर सुरवात तुजे कडच्यानच करता. आज प्रत्येक विशयान तुजे कडच्यान सुरवात करता कारण तूं व्हायरल आहा कळ्ळें तुका. सो कितें जतनाय घेवची पडटली. कारण एक गजाल की हें इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजेचें आसा, हाजे बद्दल दुबाव ना. पण हें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्षाक येतलें तेन्ना प्लॅनिंगाच्या दृश्टींतल्यान घाळपण जावपा जायना आनी वेवस्थीतपणान लोकांक कमीत कमी त्रास जावन ते जावपा जाय. त्रास जावचोच ना अशी भ्रमा भितर म्हाका दिसता खंयचोच नागरीक ना, पण कमीत कमी त्रास जातलो अशें प्लॅनिंग प्रशासनान करचें इतलीच एक नागरीक म्हणून आमची अपेक्षा आसा. सो कितें जतनाय घेवची. प्रमोद, एक म्हटल्यार नितीन गडकरी जे आसात लिडर BJPचे, तेंच्या बद्दल खूब जाणांक एक बरी तेंची प्रतिमा आसा नितीन गडकरींची. म्हणजे जेन्ना तेंच्यांनी महाराष्ट्रान हायवेची कामां सुरू केली आनी आमी जेन्ना मुंबईन गेल्या उपरांत आमकां जेन्ना कळ्ळें की कितें क्वॉलिटीची कामां त्या टायमार जाल्ली आनी कितले लोकांक कितलेशेच प्रॉब्लम्स ट्रॅफिकाचे तातूंतसून रिजॉल्व जाले. आनी सदांच म्हणजे राजकारणान एक व्यवस्थीत आपली प्रतिमा सांबाळपी आनी योग्य पद्दतीन काम करपी अशा पद्दतीचो टॉल लिडर नितीन गडकरी. पूण नितीन गडकरी जेन्ना आतां ह्या सरकारान नॅशनल हायवे मिनिस्टर आसा, रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, हांवूच प्रमोद फाटल्या दिसांनी हांव जवळ जवळ 1200 किलोमिटर हांव सगळी कडेन भोंवन येयलो. फूल हायवेचेर हांवें स्वता गाडी चलयली. गोंयच्या हायवेचो जेन्ना विशय येता पळय तेन्ना म्हाज्या अशें लक्षांत येता की राज्या भायले हायवे आनी गोंयच्या हायवेन इतलो डिफरन्स कित्याक. प्लॅनिंग ना, क्वॉलिटी ना, लोकांच्या जगण्याचो कांयच संबंद ना. हांव काल पणजी टू कुंकळ्ळी गेल्लो एका प्रोग्रामाक. वयताना 3 एक्सिडंट, येताना 3 एक्सिडंट. 6 एक्सिडंट कोणाच्या चुकी खातीर न्हू, हायवेच्या रोड इंजिनियरिंगाच्या फॉल्टा खातीर जाल्लेले एक्सिडंट. इतले म्हणजे हो सुद्धा काम घर पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपाकूच जाय. इट इज नीड ऑफ द आवर. जसो जसो आमची डेव्हलपमेंट वाडटा, आर्थीक प्रगती वाडटा, तसो तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाक जाय. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवान तुमी कमिशनां जर खातले न्हू जाल्यार तो झग मारता इन्फ्रास्ट्रक्चर. कांयच नाका इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको जायना, कांयच जायना इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांव ह्या रावंड टेबलाच्या माध्यमान प्रमोद हांव जाहीर आव्हान करता. म्हणजे नितीनजी गडकरी पर्यंत हो मेसेज पावतलो काय ना म्हाका खबर ना, पूण कोण एक्सपर्ट आसा तांकां जाहीर आव्हान करता. फ्रॉम बांबोळी टू पत्रादेवी तेंच्यांनी म्हाज्या बरोबर येवचें. हांव तुमकां प्रत्येक किलोमिटराक थंय फॉल्ट दाखयता रोड इंजिनियरींगची. आनी ती प्रत्येक फॉल्ट ही कोणा ना कोणाचो तरी जीव घेत रावतली प्रमोद हेच्या फुडें. इट इज अ थ्रेड. आतां ते धवयता म्हाजी तकली इतकी बेजार जाली की पत्रकार म्हणून आमी बातम्यो करतात, लेख बरयतात, हांगा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर उलयतात, कांयच तेचो परिणाम जायना. मागीर पत्रकारांकूय अशो कंप्लेनी करूच्यो पडटाय पळय. मागीर कोणूय आरोप करता की पत्रकारांनी एक्टिविस्ट आसा बरोबर काय कितें. I had made this complaint in 2018. Request to file FIR for dangerous potholes on सांतिनेज भाटले रोड. आयज जर स्मार्ट सिटीची तूं परिस्थिती पळयशीत, कंडिशनां कितें आसता कॉन्ट्रॅक्टराक की रातचो थंय लायट तूं दिवंक जाय. जर फुडें जर डेंजरस पॉटहोल आसात जाल्यार थंय बॅरिकेड लावपाक जाय. जर कांयच वेवस्था ना जाल्यार तूं थंय वॉर्डन दवरपाक जाय सो दॅट तो ते गाडी चलयपी कोण लोक रेग्युलेट करतले. आनी तेतून घातलेली हांवें आय वूड रिक्वेस्ट यू टू कायंडली रजिस्टर FIR अगेन्स्ट सेक्शन 283 obstruction in public place, 336 endangering life or public safety, 337 causing hurt of Indian Penal Code. ही व्हडली हे लेटर करून ह्याच्या उपरांत प्रमोद हेचेर कांयच जावंक ना म्हणून क्रायम ब्रांचान हांवें कंप्लेंट रजिस्टर फायल केल्या. पेडणे पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट फायल केल्या. कितें करपाचें पत्रकारांनी. ऑन दॅट पॉयंट पांडुरंग म्हणिल्लें किशोर रोखडोच काँग्रेसीक ऑपॉर्च्युनिटी दितलो म्हणून म्हाका दिसता तुगे उतर कंप्लीट जाता मेरेन किशोरान बरें काँग्रेसीक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आतां होय व्हिडिओ व्हायरल जाता जाल्यार पळोवया. पूण जे पॉयंट्स काडल्यात दोज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आनी जेन्युइन पॉयंट्स. कारण रोड इंजिनियरिंगाच्या बाबतींत आमगेल्या
सिमेंट रोडाचेर आमची गाडयो कशी हालतात ते मिरामार दोनापावल धरून ते पर्वरी पेडणी मेरेन आमी पळयलां. आनी अशी परिस्थिती भितर हो हायवे आतां येता आनी तातूंत भितर सगळ्यांत व्हडलो कन्सर्न जो आसा लोकांक तो म्हळ्यार ट्रॅफिक मॅस जायत म्हणून परत, बिकॉज दॅट इज अ मेजर लिंक आफ्टर अटल सेतू टू एंटायर नॉर्थ. सो किती सरकारा कडेन सजेशन्स आसात तुमची सो दॅट दीस हॅपन्स इन अ लिस्ट त्रास जावन लोकांक? हय, एक म्हटल्यार प्रमोद न्ही, हो जो 4 लेन आशिल्लो पत्रा डेवी टू पोळे पर्यंतचो, हो 10-12 वर्सां पयलीं तेजें हें सुरू जाल्लें. तेन्ना जर परवरी लोकांनी जर सपोर्ट केल्लो जाल्यार आयज परवरीन 4 लेन बरो 4 लेन उबो आसपाचो आनी जो अटल सेतूक अटॅच अप्रोच जावपाचो. पूण लोकांनी तेन्ना विरोध केलो आनी तितकोच भाग जो आसा करासवंगिरीच्यान म्हाका दिसता पणजे मेरेन अटल सेतूच्या हेच्या मेरेन तो भाग उरलो करपाचो, नाजाल्यार इतक्यान तो रस्तो तयार जालो. आयज तो रस्तो तयार आसपाचो, लोकांनी अपोज केलो म्हणून तो उरलो. सो आतां जेन्ना हांगा एक नवो ऑप्शन काडला की रस्तो 4 लेन करप ना जाल्यार फ्लायओवर हाडप, एक 5.5 किलोमिटराचो 5.15 किलोमिटराचो एक फ्लायओवर हाडप आनी तोय बी कशें तेणें म्हाका दिसता रुटय चेंज केल्लो आसा तेजो. म्हणजे तेणी सांगोळडा जंक्शन टू मॅजेस्टीक हॉटेल अशें म्हटलां तेणी. सो ताजो म्हाका रूट सारको खबर ना, पूण हो सद्याच्या हेच्या रूट ताचेर नासतलो तो अशें म्हाका दिसता. सो लोकांनीच आमीच तेन्ना सरकाराक सपोर्ट करूंक ना. आमी तेन्ना अपोज केलो की तो थंय म्हणजे परवरी आंदोलन जालें व्हडलें रोड ब्लॉक करपाचें की आमकां तो हें नाका म्हणून थंयसर 4 लेन नाका म्हणून. तेन्ना कोणीच कोणाचो विचार करूंक नाशिल्लो. सो हेका रिस्पॉन्सिबलूय आमी लोकूच आसा. सो आतां जेन्ना गव्हर्मेंट कितें तरी करपाक सोदता ह्या ट्रॅफिक जॅमाचेर ह्या सगळ्या ट्रॅफिक हेचेर जर सोल्युशन काडपाक सोदता आसत जाल्यार लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. वेळ लागतलो पूण एक बरो रोड बरो एक कॉरिडॉर तयार जातलो. Joel, what do you think? Because I think you have endured the Kortani traffic jam for the longest period of time. Yeah. So, considering your experience, what are your tips for us? See, Kishoran जैसे सांगला ते, fully agree that during Nitin Gadkari's time, we have seen a lot of infrastructure development. खूप हे झाला प्रोग्रेस झाला. But having said that, आणि जसे तुझे सांगला ते भाषण, हे क्वालिटीचेर व इंजिनियरिंगाचेर आमचो मातूय पण फोकस ना. Complete. See, I have been traveling this road up Margaon Panjim for the last so many years. I have endured all these bottlenecks and hiccups and road potholes and all of that. पण आतां आमकां एक जसो नितीन गडकरीन म्हणिल्लें की फ्युचरिस्टीक स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स मेळटले म्हणून. सो वेन वी एक्चुली ऑन बोर्डेड दॅट न्यू हायवे वी एक्सपेक्टेड दॅट इट वील बी अ स्मूथ कायंड ऑफ अ रोड. किशोर तुका सांगता फ्रॉम द प्लेस वेर इट स्टार्ट्स एट वेर्ना, तुजो टोयोटाचो शोरूम थिंगच्यान ती चालू जाता, थिंगासून तूं बांबोली क्रॉस करून पणजे पावता म्हणल्यार इतलो अनइवन आसा तो स्ट्रेच. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड दॅट, आय एम थिंकिंग ओनली दीस पार्ट. इट इज सो अनइवन जे यू cannot say that it is kind of a state of the art and it is at global standards. Okay, हेजेर भितर सारके क्लियर कळटा की वी आर completely focusing on infrastructure without getting into the other aspects of quality and road engineering. Road engineeringaचे कितलेशेच फॉल्ट आसा. The curvature इतले आसा accident prone because see at on the highway your speed limit is around in the vicinity of 70 kilometers per hour. At that speed, can you negotiate those turns on those this thing is a question mark. आणि तू त्या स्पीडीर गेलोच जाल्यार एक्सिडेंट जावंक कितले कडेन जावंक शकता. That is another. Certain areas where we have not even bothered to put our minds. I'll give you another case. There is a eastern bypass 7-8 years किती जाली तेका आतां in Margaon, leading to Margaon, eastern bypass. आयज मेरेन तेका एक लायट येना, completely in the dark. If you go after sunset तूं कांयच पळोवंक शकना आणि दोन्ही सायडीन हय हेडलायटीचेर वचपाचें आणि दोन्ही सायडीन शेतां. सो चुकून तर तूं अलायनमेंट चुकलो जाल्यार तूं शेतान पडलो. Luckily, no major tragedies have happened because the rider or the driver is very cautious because दिसत ना काय स्लो वयचें पडटलें. So this is the sensitivity. आमकां रस्ते केले आनी कितें केलें म्हणून तितलेंच आमकां एक हें जालें की ओके फायन आतां आमकां हें आसा. म्हाकाय बरें दिसलें की ओके फायन पयलीं आमकां 2-3 वरां लागतालीं फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम येवपाक बिकॉज ऑफ ऑल दीस क्यूज. नाव वी कॅन ट्रॅवल दॅट डिस्टन्स इन 40 minutes. ओके, बट we cannot take pride that this is the international infrastructure which we have been promised. No, we could do better. So, definitely much better. Yeah, much better. Secondly, one last thing is we need to know
नाव सिन्स ऑल इज डन, आतां अटल सेतूचें सगळें जालें, कॅन द गव्हर्मेंट कम ऑन बोर्ड एंड टेल अस ऑन वीच सेगमेंट्स ऑफ द रोड्स दे हॅव ट्रिगर्ड द लायबिलिटी क्लॉज. कॉन्ट्रॅक्टरांक एक क्लॉज आसता की तेंचे तर फेल जालो, आतां अटल सेतूचें जालें पळय, परतून काडटा न्हू सारकें, दे ओन्ली गव्हर्मेंट हॅज द रायट टू एक्चुअली कम ऑन रिकॉर्ड एंड टेल अस that okay fine, in these sectors of these roads we have triggered the liability clause and the contractor has to do it at his own cost. Then आमकां कळटलें की okay fine, there is some control, but if the government is not coming forward then तूं सांगता ते भशेन कितें तरी भितर. ना म्हाका ह्या लायबिलिटी क्लॉजाचेर म्हयने एकूच पॉयंट आसा, तो म्हळ्यार लायबिलिटी क्लॉज केन्ना पिक्चरां येता, तेन्ना पिक्चरां येता की जेन्ना तुगेलो कामाचो दर्जो इज सबस्टँडर्ड, तो घडये तुका एक पावस सुतगीर लक्षांत येता अरे बाबा हें कितें जालां. हांगा इश्यूज जे आसात ते रोड इंजिनियरिंगाचे आसात, जंय फिटनेस सर्टिफिकेट ही तुवें रस्त्याची ट्रॅफिक स्टार्ट जावची पयलीं PWDची इंजिनियरांनी चॅक करून दिवप आसता, ती दितनाच तुगेली बाबा खंय घोडे वाडटा होच प्रश्न आहा न्ही. लायबिलिटी क्लॉज तूं केन्ना घालतलो, जेन्ना तुगेले कामाचेर येतले, जेन्ना इंजिनियरिंगाचेर येता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक दोशी धरातूच तुमी, इंजिनियरांकय दोशी दियात आनी ताका दिल्यात रस्त्याक सर्टिफिकेट. कितें आसता पळय, रोड इंजिनियरिंग जें आसता ते दॅट बिकम्स अ सेकंडरी इश्यू बिकॉज द मोटरिस्ट ऑर ट्रॅव्हलर एक रस्तो मेळ्ळो म्हणून बळा वयता, ताका ते इंजिनियरिंग मागीर कळटलें केन्ना तो फास्ट जालो आनी एक्सिडेंट जातलो आनी कितें जातलें. जे टायमार तूं एक रोड न्यू घालता आनी पयलेच पासाड्याचेर तुका पोठोल दिसता,